जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसबोर 20 वळ 1 ते 9। सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालानाची मारिया भोव सकाळीं अजून काळोख आसतना समाधीची आयली। तिणें समाधी वेलो फातर काडलोली पळयली म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो। देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बाराबर भायर सरलो आनी समाधीची गेलो। ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीची पयलो पावलो। आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना। तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली चडशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन कवरलेलो। तेन्ना समाधीची पयलो पावलोलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी बाबाट धरलो। पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंक जावंक जाय आसलो म्हूण तें अजून नकळो आसलें। उपरांत शीस घरा परतलें। देवाचें उतर हें। देवाचो व्हड उपकार।